हरे कृष्णा सकळांक श्रीकृष्ण लीला म्हणल मेगले पेजान तुका स्वागत. जानेवारी 28 टाक माघ महिने तुले कृष्ण पक्ष एकादशीत यायला शुक्रवार तका षट्तिला एकादशी मुनत सांगचे. ये दिवसु आत्मीय शुद्धि कितिरी स नमनेरी ತೀಳು ಉಪಯೋಗ ಕರಿಯತ ಮುನತ ಸಂಚೆ ತೀಳುಗಲುದ್ದ ಉತ್ಕಾನಿ ನಾವುನು ದೊನ್ನಿಚೆ ತೀಳು ವಟ್ಟುನು ಲಾವುನು ಅಂಗಾಕ ಲೆಪ್ಪನು ಕೋರ್ನು तिनीचे तीळू दान कोरनु चारीचे तिळानी कसल्याची खाण कोरनु देवाक निवेदी कोरनु आम्ही खावीयत. पंचाचे तिळानी पितृतर्पण करता संचे तिळाचे होम करीत. अशी स नमनेरी ये षट्तिला एकादशी दिवसू तीळू उपयोग करियत म्हणत करका म्हणत सांगचे. नरकावचनाशी मोक्ष प्राप्ती करियत मुनत सांगचे. ये षट्तिला एकादशी कळ्ळारी ये नश्वर लोकांतू ब्रह्महत्यादी पाप कोरनो विंगड जनांगेले दन आस्ती दुड्डू सगळे कशी आमगेल करियत म्हणून आलोचन कोरनो जी मस्त नमने पाप कोरनो जीवन करता जनांक नरकावचनाशी कशी पाप हे सर्व पाप सुकुनी मोचन मेळतले म्हणून लालभ्य मुनीन पुलस्त्य मुनी लगी निमगिल वेळारी पुलस्त्य मुनीन तर ये षट्तिला एकादशीचे महत्व सांगून दिवचे. भविष्योत्तर पुराणांत तर एक कहाणी सांगून अस. माघ महिनेंतू वृतारी असून कामक्रोध मोहलोभादी विकार दूर दवरून सर्व इंद्रिय देवा तेक आत्मीय जावनशी शुद्धी कितीरी शुद्ध मनानी कृष्ण पक्षांतुले एकादशी व्रत अनुष्ठान कोरनो देवा नामस्मरणेरी असलारी सर्व पापा सुकुनी मोचन मेळतले नरकवासो अनुभव करचे गद्य येवचिना म्हणून पुलस्त्य मुनी सांगून दिता. हे दिवसू ब्राह्मणांक सत्ते वाण वस्त्र अन्नदान सकळे करका म्हणत सांगचे. अक्का एक उदाहरण जावन पुलस्त्य मुनीन ढालभ्य मुनीक सांगून दिवचे. कहाणी कसं म्हळारी एक पंता नारद मुनी कृष्णा लगी वचून अत्त ढालभ्य मुनी निंगिल तेची क्वेश्चन कृष्णा लगी निमगीता. अशी ये नश्वर लोकांतू ये मृत्यु लोकांतू जनांक नरकावचनाशी मोचन मेळतले नरकयातना भोगचंद सुकून एक मोचन मेळतले निमगीतना कृष्ण सांगतकी. एक गावांतू एक ब्राह्मणची शिली एक क्लीनरची एक घराची एक ब्राह्मणची शिली ती सर्व व्रत एक व्रत तरी सोना अशी सर्व नमने व्रत काढत आशिल्ली. ती एक पंता ती कंटिन्युअस जावन एक महिने व्रत काढता तशे ते व्रत काढल्या निमित्तान तिका आंग सकळे दुर्बल जाता बगूळ येता शिणारी आसता किती अशी ती इतली कठीण जावन व्रत काढता जाल्यार कोणाकय एक दान धर्म करू अशी मन तिका येना आशिल्लें तिणें करूं ना आशिल्लें. इतलें जेवका व्रत काडूंक ती तयार आसा जाल्यार दान धर्म करू आशिल्लें मन तिका ना आशिल्लें. अशी मस्त व्रत काडून स्वर्गांत वचूंक आशिल्लें पुण्य आस केलें जाल्यार दान धर्म करूं ना आशिल्लें मन येनातील म्हळ्यार तें एक फॉल्टच न्हय. देव कसं करता म्हळ्यार एक ब्राह्मण आले वेस घालून तिगेल घरांत तूं घेता आनी भिक्ष निमगीता. तेन्ना हे ब्राह्मणची निमगीता तुमी कोण खंय सुकून येताची म्हणून निमगीता जाल्यार ह्या येईल ब्राह्मण म्हळ्यार देव कसले उरलें ना. त्या ब्राह्मणची मस्त पंत निमगीता कोण खंय सुकून येता म्हूण सगळें मस्त मन निमगीता जाल्यार देव कसले उरलें ना. अशें मस्त पंत निमगून कसलें उरलें ना म्हणटा हे ब्राह्मणची कोप येता. ती हांगा आशिल्ले एक मुश्टी माती काडटानी ते भिक्ष निमगेल्ला इधर हांव तुका घाल दिता. हें पळयतना ब्राह्मणचे रूप आरयले देव कसले उरलें ना अशी वापस वता. ब्राह्मणची ಸ್ವಲ್ಪ कालांनीची स्वर्गलोकांत तुका पावता. स्वर्गलोकांतू भारी चंद एक घर आतां तिका मेळ्ळलें जाल्यार ती त्या स्वर्गांतू एक विरूप जावन आशिल्लें एक बैल मनीस जावन आतां येता. ते भारी चंद आशिल्ले त्या घरांतू धन की धान्य की भांगर की कसलें नाशिल्लें. एक लायक वस्त्र की कसलें नाशिल्लें. एक व्हडलें चंद घर आसा स्वर्गांत आतां आयल्या इतलें आतां
तिका म्हणलेलें पुण्य. हे सकट पळयतना तिका जोर कोप येता. ती देवा लागीं वता. देवा लागीं वचून सांगता हांव इतलें कठीण जावन आशिल्लें व्रत काडून म्हाका हें दिल्लें. एक व्हडलें घर चंद घर दिल्लें म्हणजे जाल्यार पूर्व म्हाका खावचें कांय ना, दुड्डू ना, भांगर ना, लायक वस्त्र ना, म्हगेलें तोंड पळयलें, म्हगेलें आंग पळयलें, विरूप जावन आसा हांव स्वर्गाक हांव कसो पेयजन म्हाका म्हूण सगळें अशी निमतां. तर देव सांगता तूं आतां तुज्या घरा वच आनी सक्कड बागिल बंद करून भितर बैस. ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी थंय ಸ್ವಲ್ಪ देवस्त्री येतलींची तांणी येवन तुका आपयतना तूं तांगे लागीं षट्टिला एकादशीचे महात्म्य निमगुका तांणी ते काणी सगळे सांगून जेतरी तूं तांकां बागेल काण दिवका. तिची ताय बागेल काडूक नज्जे म्हणटा. तशी ती तिच्या घराक वता. देवान सांगे प्रकार सर्व बागिल घालून बसता. देवान सांगे वरीची ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी ಸ್ವಲ್ಪ बायल मनशे ते कडेन येताची आनी आपयतना ही ब्राह्मणची सांगता म्हाका तुमी एका षट्टिला एकादशीची काणी सांगून दितली इंच वेळ निमगिता. तेन्ना आई देवस्त्री तूं एक बायल मनशी एक देवस्त्री काणी सांगून दिता. षट्टिला एकादशीचे ते महात्म्य आयकून ब्राह्मणचीक खुशी जाता. ती बागेल काण दिवन तांकां ते देवस्त्री भितरीक आपयता आनी देवस्त्री इतलें पुण्यवंती जावन आशिल्ली एक बायल मनशी पळोवचा खातीर तांकां येयलींची. तांणी पळोवन तांकां खुशी जाता आनी तशी तांगे ओटोवची ते ब्राह्मणची षट्टिला एकादशी काडटा. तशी ते एकादशी काडले कूडले तिगेले ते घरांतून आशिल्ले धन धान्य भांगर तिगे ते विरूप जावन आशिल्लें ते आंग वचून भारी चंदी जावन आशिल्लें आंग सगळें तिका मेळटा. हे आतां काणी. हे काणी आतां पुलस्त्य मुनीन धालभ्य मुनीक सांगून दिवचें. एकादशी व्रत काडचे सकळी आमी फुडले ते वैकुंठ एकादशी वेळार एकादशीचे व्हिडिओ वेळार सांगला 27 म्हळ्यार आजी सूर्यास्तमय नंतर एकादशी व्रत सूर्यचे कसलेची तांदला खाण सूर्यास्तमय नंतर पौचानचे एकादशी दिवस सकणी उठून देवाक दिव जोडून प्रार्थना करून देवाले अनुग्रह घेवका एकादशी काडूं लागला ते चंदायन पूर्ती करूंक आशिल्ले अनुग्रह दिवका देवा सांगून आमी एकादशी सूर करचे. ते द्वादशी दिवसू सकणी ताय आमी ते व्रतारी आसूका. द्वादशी दिवसू सकणी ते वेळारी तुळस गेल्यार उदक पिवन आमी व्रत ब्रेक करेत. हे पारणा टायम पळोवन व्रत ब्रेक करचे जनांक तेजे वेळू कितले म्हळ्यार January 29 6:42 to 10:32 AM आनी हे दिवसू म्हाका फुडले व्हिडिओन सांगू विसरलेले कार्य कसा म्हळ्यार हे एकादशी व्रत आमगेल सक्क जाणांगेल वरीची तुळसी देवी देवाले मोगाची जावन आशिल्ली तुळसी देवी काडटस ते देखून एकादशी दिवसूय द्वादशी दिवसूय आमी तुळशी काडूंक नज्जे. एकादशी दिवस जाल्यार देवाक तुळशी माळा घालची जन आसा जाल्यार दशमी दिवसूची तुळशी कांड व्हरका. षट्टिला एकादशीचे इम्पॉर्टन्स तुमकां सगळ्यांक मना गेल्ले आसतले म्हूण लेखता. सक जणांनी हे एकादशी काडूंक प्रयत्न करका. हे मेळटले ते मेळटले लेखून आमी एकादशी व्रत काण प्रयोजन आमी निश्काम जावन कसलेची प्रार्थना करना अशी आमी काडले व्रत चंदायन पूर्ती करका म्हणलें मनानी आमी व्रत काडका. कसं लाके काडलेल्या जनांक ताजें फल मेळटाचीच. तें फल कसं म्हणून आमी आलोचन करचें नाका. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.